जो गोवा दमण दीव अग्रिकल्चर टेनन्सी ऍक्ट 1964 तसोच गोवा दमण दीव मुणकार ऍक्ट 1975 हो जो कायदो हा आमचो सरकार टीएमसी अलायन्स सरकार येना फुडें आमी गोंयकारांक वचन दिल्ले हा आणि वचन दिता आमी वो आमचो सरकार येना फुडें ह्या बिलान या अमेंडमेंटान आमी एक थोडोसो बदल घडयतले। आयज मेरेन जो मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान किंवा कोर्टान ज्यो मुणकारांक ज्यो केसी हा जे 250 किंवा 300 स्क्वेअर मीटर मुणकाराक मेळचो त्यांच्या मालकी हक्कान कायद्यान मेळचो हो भाऊसाहेब बांदोडकरान जो पयलो मुख्यमंत्री हा हांच्यानी हो कायदो हाडलेलो सुप्रीम कोर्टान सुद्धा ताका त्या वेळार मान्यता दिल्ली। पण आयज मेरेन जी मुणकारीयल प्रकरणां 40, 45 वर्सां 50 वर्सां जाली थंय लोटकोन पडलेली हा। आयज मेरेन तेजो निकाल लागना। कारणां वेगळे वेगळे आसात। मामलेदारान टाइम कमी मेळटा आसत किंवा मामलेदार बाकीच्या गोष्टींनी खंय तरी उलझल्ले असतात, बाकीच्या इलेक्शनाची कामां आनी कसली। पण आमचो टीएमसी अलायन्स सरकार फॉर्म जायना फुडें आमी लोकांक एक वचन दिल्ले हा आणि वचन दिता की ज्यो सगळे केसी आसतल्यो आयज जो मामलेदारान किंवा कोर्टान आसतल्यो सगळे केसी आमी विथड्रॉल करून मुणकारीयल ऍक्ट जो हा मुणकारीयलाच्या अंडर ज्यो केसी हा ह्यो सगळ्यो गोंयकारांच्यो केसी आमी विथड्रॉल करतले। थिवेन ऑलमोस्ट आमी 60% वयर भोंवन जाल्ले हा। माझे 25% हांव हळडणे भोंवलो हा। कमिटी काडपाक लीड कित्याक टीएमसीची टीएमसीचे लीडर खूब आहा बाबा। हांव एक मेंबर हांव सादोसो मेंबर जॉईन जाता ती रोजन मागीर बाबा ते भायर उरतले न्हू। हय बाकीचे जे आयज जॉईन जाला विक्रम फडणवीस जॉईन एक्सएमएलए मागीर शोले एकटो जाला लिओ ओला गाडी फाल्यां भायर उरपाक जाय परतून परतून ऍड करपाक पळय त्रास न्हू। आनी नवीन कोण माझे आमदार बी येवपाचे आसा येणाऱ्या काळात 21 तारीख मेरेन सर्कसी खूब